हाय फ्रेंड्स, सो हांव वचपा भायर सरला रेडये गणपतीच्या देवळान महाराष्ट्रा. सो चला तर या नाय. ओके, सो फायनली आमी देवळान पावल्ली आसा गणपतीच्या. फ्रेंडांनो, तुम्ही बी म्हाजे बरोबर पांयां पडून घेयात आनी गोडशा गणपतीक पळोवन घेयात. सो तेज्या मागीर देवळान बसल्या उपरांत देवळान दर्शन घेतल्या उपरांत आमी सकयल गेलीं. सकयल एक बीच आसा, थंय म्हणटा मामाबाचेचो बीच. अशी स्टोरी आसा की थंय मामाबाचो बुडलोलो म्हणून तो बीच भरपूर फेमस जालो. एक थंडगारशी प्लेस आसा, तुमी बी विजीट करपाचें. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ही प्लेस भरपूर बरी आसा. आमकां देवाचेंय दर्शन जाता, सायड बाय सायड आमी बीचूय एन्जॉय करपाक शकता. तशेंच आमी केलें, पयलीं देवळान दर्शन घेतलें, तेज्या मागीर बीच एन्जॉय केलो. बीच इतलो शांत आनी निव्वळ आसा ना. हो जो बीच पळयता तो आसा वेंगुर्ले बीच. रेडये कवर जाल्या उपरांत आमी वेंगुर्ल्या बी कवर केलो. वेंगुर्ल्या बी बीच बरो आसा, क्लीन आसा. बट पळोवपाक गेल्यार ट्युरिस्ट कोणूच ना, शॉपाय ना, फकत पेटे आसा. सो फ्रेंड्स, हांव जाणा की हो व्हिडिओ तितलो बरो ना. हांव ट्राय करता, म्हाजो फर्स्ट व्हिडिओ आसल्या कारणान हो तितलो बरो जावना. बट तुमी म्हाका सपोर्ट करा, म्हाज्या व्हिडिओक लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. तुमचो सपोर्ट असोच आसूं न्ही. ते आमचो देव